विसवा उपरांत तुमकां येवकार. आतुल्ले मये वाठारांतलो गांवचो रस्तो 7-8 वर्सां जाली तसोच आसा. ह्या रस्त्याची कोणूच दखल घेना. सरकाराकूय पडिल्लें ना आनी पंचायतीकूय कांय पडिल्लें ना म्हण कागाळ थळावे करतात. RD एक्सको खातीर आतुल्लेच्यान चंदू मांद्रेकार. हे हांगा खळगे रस्त्याक पडल्या तेजी चवकशी कोणूच करिना. आमदारूय येना, सरपंचूय येना, मागीर पंचायतीचो कोणूच येना, पंच येना, कोण ना. आनी हांगा लोकांचे हे जाता, लोक पडटा इतके आनी दुखापती जावन तांकां हॉस्पिटलान व्हरता. ह्या आमच्या आतुल्ले रोडाची शाळेचे मेरेन ते हेजे मेरेन आमच्या चवाठ्या मेरेन सार्वजनीक गणपती उत्सवाच्या टायमान सुद्दां आमकां हांगासर खूब त्रास जाता. आनी हे 7-8 वर्सां जालीं आतां ह्या रोडाची कोणूच किंमत धरिना. पंच ना, सरपंच ना, कोणूच ना. ह्या गांवांक अशें हे गांवाची ही उत्पत्ती जावन पडलेली आहा तेन्ना ह्या गांवांत हे लोक भुरगीं बाळां सगळीं येता वयता सगळीं आनी हे खड्डे पडोवन रस्तो सगळो पिड्ड्यार जाल्लो आहा, गटारां तशींच आहा आनी सगळी घाण जाल्ली आहा आनी हेका रोग जावपाची सगळ्या गांवांक हें आहा. तेन्ना ही कोणी तरी सरकारी वतीनसून तरी हे पळोवची आनी ह्या रस्त्याची दखल घेवची आनी हो रस्तो परत दुरुस्त करून आमकां सगळ्या गांवकारांक दिवचो अशी ही मागणी आमी पंचायती कडेन आनी हेजे कडेन मागता. हे लोक हेवटेसून पणजे वचपाक लागीं तांकां आनी प्रत्येक जाण येवन हांगा पडटा. हेका कोणूच पळयना. कितलीं वर्सां 2-3 हांगा गटारे आहा, तेजी घाण बी रस्त्यार येता. तेन्ना सरकारान कितें तरी तेजेर घेवन विचार करून ते बेगीन करचे. पंचायतीक बी सगळे दिल्ले आहा आमी म्हणल्यार कोण तेजेर एक्शन घेयना. हे पावसाचे जे पाणी पडले म्हणजे सगळे गटार साठवता आणि ते साठवल्यान त्याची मला हे मच्छर येता. मच्छरची भुरग्यांक सगळ्यांक हांगासर जाणट्यांक सगळे लागू जाता. तेन्ना ती गटारी भरलेले असता ते केन्नाच ते साफ जावंक ना. आयज 10 वर्सां जाली ती गटारी तशेंच आहा. रस्तोय जायना, रेवो रस्तोय जायना, कांयच करिना हे हांगासर गव्हर्मेंट जे आहा पळय तो गव्हर्मेंट कांय लक्षात घालूंक ना. कितें तेप जालो आतां. ह्या गव्हर्मेंट फक्त एकच हांगासर येता पळयता हा म्हणटा गव्हर्मेंट आनी पळयता. तेन्ना एक एकट्यांनी लक्ष घालपाचें विशय तांचो.